पर्रीकार जर कोणाक भिता जाल्यार खंय फक्त चर्चिलाक. बाणावली प्रचार सभेक तो उलयतालो. चर्चिलाक खंय मायनॉरिटींचो सीएम म्हणून काम करूंक जाय. कितलेशेच बाणावलेचे पंच ताका जॉयन जाल्यात. इंग्लीश मिडियमा खातीर चर्चिलाचें झूज खंय चालूच उरतलें. पर्रीकार म्हणा बिना एक चर्चिल आलेमा भिता. चर्चिल आलेमा म्हळ्यार सारको भियोन आता कित्याक आविल दा तेंका कसो सरकार करूंचे ना रे. आनी ते खबर आहा और दिगंबर कामत म्हणटा तेका रायट हँड ते कितकोन आळा आनी पत काँग्रेस को दिला तो खबर आसतली. पूण तो पड म्हाका भिता आनी आतां दिगंबरूय भिता कित्याक आविल जाल्यार दिगंबर चीफ मिनिस्टर जायना रे. चर्चिल आलेमा पळय म्हणटा हे पाटी मागता जे एक मायनर कम्युनिटीतलो चीफ मिनिस्टर हे पाटी जावपाक आनी मायनर कम्युनिटीतलो तो चीफ मिनिस्टर जालो जाल्यार ही इंग्लीश मिडियम जरूर इजी जातली. आनी हांव तरी सारको 100% हे पाटी इंग्लीश मिडियम लागून झगडटलो. झगडून गेला झगडटलो. कितें आसा कोणाकूय चर्चिलाचें कितें वायट दिसलां जाल्यार मनान दवरात. आयज गोंयांत कितें बरें जातलें जाल्यार फकत चर्चिल आलेमांव गोंयचे असेंब्लीन वचप हें चड गरजेचें जावन आसा. उदका हितूलें निवड ट्रान्सपेरंट कित्याक तेका हालीं हे संवसाराक तेका हालीं बरो वावर करपाक जायो. हांव सदांच म्हणटा डॅडी तुका पयलीं जावन आसा फुटबॉल, दुसरें जावन आसा पॉलिटिक्स आनी तिसरी जावन आसा तुजी फामील. कित्याक लोक ना जाल्यार म्हाका दिसना तेच्या पोटांत ब्रेकफास्ट देखून वयतो म्हूण. कित्याक पॉलिटिशियनाक चर्चिला वसलो मनीस जाय मेजाचेर हात मारून आमची कामां करून घेता तसलो आनी तो जावन आसा चर्चिल आलेमांव. राजेश वेरेकारान फोंडेकारां खातीर कितल्योश्योच गजाली करपाची आश्वासनां दिल्यात. तो आमदार जालो जाल्यार खंय तो कामां करता ते सरकाराक सपोर्ट दितलो. फोंडेकारांक अफोर्डेबल हावसिंग, 24 वरां उदक, बरे रस्ते आनी पार्किंगाच्यो गजाली करून आदर्श फोंडेचो जाहीरनामो घेवन वेरेकार इलेक्शनाक देवला. आनी आमी जर ते एक उत्तम रायवासी शहर जर निर्माण केलें जाल्यार म्हाका दिसता आजूबाजूचे लोक जांकां आज एफोर्डेबल हावसिंग म्हणून जाय. कित्याक पणजे गेले जाल्यार आज परवडपाची जागा ना. मडगांव गेले जाल्यार रियल इस्टेटीचे जागा रेट चड आसा. पूण फोंड्या कॅन बी अ गूड टावन फॉर एफोर्डेबल हावसिंग. आनी जर एफोर्डेबल हावसिंग जातली जाल्यार त्यो साधन सुविधा तश्यो जाय. ह्यो साधन सुविधा आमी उपलब्ध करपाची तयार करपाची म्हाजी एक विजन आसा. जाय कितें जाल्यार बरे रस्ते, बरे फुटपाथ, बरी ओपन स्पेसीस डेव्हलप केल्ल्यो, बरी ट्रॅफिकाची वेवस्था, बरे पार्किंग स्पेसीस, बाकीच्यो सगळ्यो 24/7 वॉटर सप्लाय, सिवेज, प्रॉपर सिवेज, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आज फोंड्यान तयार करप ही अत्यंत काळाची गरज जावन आसा. आनी ह्यो जर गोश्टी फोंड्यान जाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचें एक आदर्श रायवासी शहर म्हूण आमी फोंड्यान निर्माण करूंक शकता. आनी म्हाजो नेमको उद्दिश्ट म्हाजें मॅनिफेस्टोन घातलां हांवें त्यो हेकाच धरून सगळ्यो मॅनिफेस्टोच्यो म्हाज्यो ज्यो पॉयंट्स आसा हे सगळे हेका धरून आमी घातिल्ले आसा. हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.